एक्सिडेंट जावचे न्ही म्हणून बरो हो वापर जाता काय कितें हांगासर सिग्नलाचो? आता ह्याच लोकांच्या हातूंतल्यान कळटा की हांगा कोण सिग्नल तोडून वता, रेड सिग्नलाक कोण रावना. स्पेशली हो जो रोड फोंडेच्यान येता डायरेक्ट मेकल वता त्या रोडार तर भुरगे तशेंच रावना. आनी मेन म्हटल्यार तुमी पळयतले जेन्ना स्टॉप सिग्नल पडटा तेन्ना जर ग्रीन सिग्नल लेफ्टाक आसत जाल्यार खरंच स्पेस आसपाक जाय ते व्हेकलाक हांगा वचपा. पूण हे सगळे अशें रावता की चारय सायडीक रोड स्प्रेड करून रावता की आनी रायटाक वचपाक मेळना. जर स्ट्रेट रेड सिग्नल आसत जाल्यार रायटाक तरी आसता ग्रीन सिग्नल तेवटी खंयच्यान वचपा तेंच्यांनी, म्हणजे दोनूय वटेन उरता परत ते. तेन्ना हांगा CCTV वॉज द मस्ट. पण अजून कांय जायना. नाल्यार हांगा ट्रॅफिक स्टाफ तरी जाय आशिल्लो. 4 दीस रावता ते आमचा एक व्हिडिओ पयलीं 4 दीस जातले मागीर परत गायब जातले. सरकाराक एकूच विचारपाक सोदता की लोक गेले की तुमी जागे कित्याक जाता काय म्हणून. आमच्या लोकांची रक्षा तुमी कित्याक करिना. हांगा जर सीएम येवपा आसलो जाल्यार हे सिग्नल बंद आसता. सीएम जर येवपा आसलो सिग्नल बंद जाता आनी 4 दीस बंदूच आसता. ती परत फोन करून सांगची पडटा बाबा सिग्नल तुमची चालू करा म्हणून सीएम केलो म्हणून. तर हे कित्याक जाता. तुमकां लोकांची पर्वा ना. तुमकां एकूच लोकांची पर्वा केन्ना आसता जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना 4 दीस पयलींच. मागीर तुमकां लोकांची पर्वा आसना. मागीर लोक मरूं किंवा जगूं हे सरकाराक पडिल्लें ना. खंयचेय सरकार येवं तुमी XYZ. म्हाका एकूच विनंती आसा सरकारा कडेन सीएमा कडेन की खंय खंय जे जंक्शनां आसा थंय ते स्पीड ब्रेकरूय जाय. कारण लोक इतले रेसी लायता आतां लोकांची रेस तिचो लायफ जाल्ले आसा. चडश्यो बायको आउट स्टेशन आसा. कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र हे पासिंगाच्यो गाडयो आसा. हांचे व्हेरिफिकेशन पोलिसांनी केलां काय म्हाका जाय आशिल्लें. कारण हे डोर टू डोर भोंवता. हे आतां सिग्नला कडेन हेय रावना. ते डायरेक्ट वता ते हें करता आनी एक्सिडेंट जावचे पयलीं परत एकदां विनंती करता एक्सिडेंट जावचे पयलीं कोणाचो जीव वचचे पयलीं हांगा कितें तरी CCTV जाय जाल्यार कायम स्वरुपी एक तरी स्टाफ घाला 8 to 8 तरी घाला.